2012 वर्सा बंद पडिल्लो गोंयचो खण वेवसाय परत सुरू करपाचें आश्वासन सरकारान दिल्लें. हें आश्वासन पुराय करपाक सरकारान येस मेळयला. खणीच्या निर्यातीचेर 50% कर कपात करून गोंयच्या खण वेवसायाक केंद्र सरकारान मजत केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हे शिवाय न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण गोंयच्या खणीच्या मालाचो तशेंच रिजेक्ट केल्ल्या डंपाची पळोवणी करपाक मेळटली. तशेंच मायनिंग ब्लॉकाचें ऑक्शन लेगीत सुरू जाला. हे खातीर गोंयच्या खण वेवसायाक वेग आयला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान जनतेक उतर दिल्लें की राज्यांतलो खाण वेवसाय सुसृतीत आनी चालू करतलो म्हणून सांगपाक खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकारान केल्ल्या प्रामाणीक प्रयत्नाक यश मेळ्ळां. तातूंतल्यानूच पयलो विशय केंद्र सरकारचो निर्यात जावपी खनीज मालावयलो लायिल्लो 50% कर माफ केलो आनी हातूंतल्यानूच गोंयच्या ऑक्शन ओर निर्यातीचो मार्ग मेकळो जाल्लो आसा. हायकोर्टात प्रलंबीत आशिल्लो ऑक्शन ऑफ डम एंड रिजेक्टेड ओर हाचो प्रश्न सुटावो जावन खनीज वेवसाय सुरू जावपाचो गतिमान मार्गाचेर आसा. गोंयच्या मायनिंग ब्लॉक्सचे ऑक्शन कार्यरत जावन खाण पट्ट्यांतल्या लोकांच्या रोजगारांचो मार्ग निर्माण जाला हाचो म्हाका खूब अभिमान आसा, खूब आनंदय आसा.